नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. संसदेच्या 5 दिसाच्या खासा सत्रांत आयज तिसऱ्या दिसा लोकसभा आणि विधानसभेत बायलांक 33% आरक्षण दिवपी नारी शक्ती वंदन विधेयक लोकसभेत चर्चा आणि मान्यताये खातीर मांडले. कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी हे विधेयक चर्चे खातीर मांडटाना विधेयकांतल्यो तरतुदी स्पश्ट केल्यो. 15 वर्सां खातीर हे आरक्षण लागू आसतलें आणि सुवातांनी वाड जाता तसो बायलां खातीर आरक्षीत सुवातींचो आंकडोय वाडटलो. मतदारसंघाच्या सुधारीत परिसीमन पुराय जातनाच हे आरक्षण लागू जातलें अशें तांणी स्पश्ट केलें. दिल्ली विधानसभेतूय बायलां खातीर 33% आरक्षण लागू आसतलें अशें केंद्रीय कायदो मंत्री मेघवाल हांणी स्पश्ट केलां. जोड़ रहे हैं जिससे नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% सीट का रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा, जिसमें 330 आर्टिकल जो संविधान का है उसमें 33A एक हम सेक्शन जोड़ रहे हैं, आर्टिकल जोड़ रहे हैं, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा. लोकसभा में ये बहुत बड़ा कदम है अध्यक्ष जी. और तीसरा संशोधन बिल के 4 के अनुसार संविधान के आर्टिकल 332 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% सीटों का प्रावधान हम करने जा रहे हैं. और जो चौथा एक क्लॉज है 5, उसके अनुसार संविधान का आर्टिकल 334 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए ये आरक्षण जो आज ये सदन चर्चा के लिए ले रहा है, ये आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा. 15 सालों के बाद अगर इसको बढ़ाना है तो ये संसद ही तय करेगी, ये संसद को अधिकार रहेगा. संसदेच्या 5 दिसांच्या खासा सत्रांत भारताचे चंद्रयान-3 मोहीम सकयल चंद्राच्या दक्षिणी ध्रुवाचेर विक्रम लँडराच्या यशस्वी सॉफ्ट लँडिंगा खातीर इस्रो आणि मोदी सरकाराक परबी दिवपी थाराव आयज राज्यसभेत मांडलो. भारताच्या अंतराळ मळाचे हे एक नवे पर्व. भारताचे वैज्ञानिक आयज खंयचीय गजाल साध्य करूंक शकता हें इस्रोन सिद्ध केलां अशें राज्यसभेचे सभापती उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी थारावा विशीं उलयतना सांगलें. These have catapulted the nation onto the global center stage. From Chandrayaan missions to the moon, Mars, orbiter mission Mangalyaan and Aditya L1 solar exploration, India has shown to the world that the sky is not the limit, it is just the beginning. राज्यसभेत सरकार पक्षाचे फुडारी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी चंद्रयान मोहीम यशस्वी केल्ले खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाची तोखणाय करतना इस्रोची बायला वैज्ञानिक आणि स्त्री शक्तीची तोखणाय केली. क्षमता के ऊपर उनको बधाई देते हुए आगे के लिए, आगे की चुनौतियों के लिए उनको तैयार किया, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया, उनको प्रोत्साहित किया. मैं समझता हूं वो जो चित्र है वो देश के 140 करोड़ लोगों के जहन में, उनके दिल में, उनके मन में बस गया है. नव्या संसद भवनात सुरू झालेल्या संसदीय कामकाजाविषयी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खोस उक्तायल्या आणि संसदीय कामकाजात दर्जात्मक सुदारणेचो विश्वास उक्तायला. कालचो दीस आमचे लोकशाही खातीर भोव म्हत्वाचो थारला. नवे संसद भवन राष्ट्रा खातीर आमचे परिवर्तनकारी शासनात नेट आनी बळगे दितले. राष्ट्रा खातीर आमच्या समर्पणात आनीक वाड करतले असो विश्वास प्रधानमंत्र्यांनी संदेशान उक्तायला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात 28व्या आशिया प्रशांत राष्ट्रीय मानवाधिकार माचयेचे द्विवर्सुकी परिशदेचे उक्तावण केले. 2 दीस ही परिशद चलतली. राष्ट्रीय मानवाधिकार वैश्विक थारावाचे सार्वभौम घोषणेचे 75वें वर्सपूर्तीच्या निमतान तशेंच मानवाधिकार संस्थेचे आणि पॅरिस नेमाचे 30व्या वर्साच्या पूर्ती निमतान ही परिशद जाता. पर्यावरण आणि हवामान बदल हे पोट संकल्पनेचेर ही परिशद जातली. परिशदेन उद्देग आणि मानवाधिकार, पर्यावरणीय स्थिरता या विषयांचेर चर्चा सत्रां जातली.
मानवी मूल्यां राखपा खातीर आंतरराष्ट्रीय समुदायान मुखार सरचो असो उलो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ह्या वेळार मारलो. A disciple of Mahatma Gandhi and freedom fighter who suggested changing it to all human beings are born free and equal. Thoughts were also critical in shaping the draft of the Universal Declaration of Human Rights. He influenced the human rights discourse. It was under his influence that the notion of human rights came to be expanded from basic necessities of life. गोंयांत चवथ व्हडा उत्साहान आनी उमेदीन चल्ल्या. 1.5 दिसांच्या गणपतीची आयज पंचमीक सकाळी नवे पीक माटोळेक बांदता. उपरांत नव्या भात पिकाच्या नव्याच्या पायसाचो गणपती नैवेद्य दाखयता. शेतवा भाटांनी भरपूर भात पिकचे, लोकांक पोटाक खूब मेळचे म्हूण गणपतीचो भावीक आशिर्वाद मागता. 1.5 दिसांच्या गणपतीचे पंचमीक सांजे विसर्जन जाता. ढोल, ताशे, शामेळ, घुमटांचो नाद, फोगाच्या गडगडाटान विसर्जनाच्यो मिरवणुक्यो जाता. पणजे महापालिकेन गणेश विसर्जना खातीर सगळे तरेची वेवस्था केल्या. आज पूर्ण तयारी जाल्लेली आहा. बेजिकली हांगा ह्या स्पॉटार नेवरी नगरार आमी वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, PWD, इलेक्ट्रिसिटी, बाकीचे सगळे डिपार्टमेंट मेळून आनी खास करून महानगरपालिका हेचो मोठो वांटो उबारचो आनी पूर्णपणे डेकोरेशन म्हण जावं जो क्लीन करपाक प्लेस आसा सगळो केल्लो आसा आनी आयज 1.5 दिसाचे गणपती पायता त्यामुळे हें जाल्लेलें आसा. पूर्ण तयारी जाल्लेली आहा. त्याच बरोबर आमी महानगरपालिका म्हणून आनी पणजेन बाकीचे जे स्पॉट्स आहा, से फॉर एग्जाम्पल साखळ्या कडेन ओल्ड पाटो ब्रिज आसा, थंय एक नवो स्पॉट फाटले कोवीड काळांतल्यान आमी स्टार्ट केल्लो आसा महानगरपालिकेन. बरो साथ मेळटा महापौर जे रोहित मोन्सेरात, डेप्युटी मेयर संजू बाब, आमदाराचो बरो सपोर्ट मेळटा आनी आमी फेरी पॉयंट जो आसा मेन ज्या जाग्यार पणजेंतले मॅक्झिमम गणपती थंयसर विसर्जीत जाता तो स्पॉट रेडी केल्लो. रायबंद्रा आसात, अशे वेगवेगळे स्पॉट्स महानगरपालिकेन इनिशिएटीव घेवन हे केल्लेले आसा. घरगुती चवथीचे परबे वांगडा गोंयांत सार्वजनीक गणपती मोठ्या प्रमाणात उत्सव स्वरुपान मनयता. देवचलच्या सार्वजनीक गणेश उत्सवाक अंदू 45 वर्सां जाता. दर वर्सा हो उत्सव एक भौशीक संदेश दिता. ह्या वर्सा किल्ल्याच्या स्वरुपान देखावो आनी सजावट केल्या. आमचे इतिहासीक किल्ल्याचे दायज आनी पोरण्या वास्तू सांबाळच्यो असो संदेश दिवचल सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान हो देखावो आनी कलाकृती वरवीं दिला. जम्मू आनी काश्मीरान अनंतनाग वाठारांत सुरक्षा दळाची आतंकवाद्या आड सुरू जाल्ली चकमक 7 दिसां उपरांत थांबली. सुरक्षा दळांनी लश्कर-ए-तोयबाच्या एका कमांडराक मारला, ताची कूड मेळ्ळ्या आनी एका आतंकवाद्याक मारला, ताच्या कुडीचो सोद चालू आसा. चकमक बंद जाली तरी पुराय वाठार उस्तून तो सुरक्षीत आसा म्हणपाची खात्री करपा खातीर अजूनय सोद मोहीम सुरू आसा, अशी माहिती जम्मू आनी काश्मीरचे ADGP विजय कुमार हांणी खबरां माध्यमांक दिल्या. अभी तक में उजेड़ खान LAT कमांडर का बॉडी मिल गया, उसको रिट्रीव भी कर लिया हम लोग. एक डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है. सर्च ऑपरेशन अभी जारी रहेगा क्योंकि अब बहुत सारे एरिया खाली है, ब्लाइंड सेल है, उसको इकट्ठा करके डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा. और तीसरा डेड बॉडी मिलिटेंट का भी नहीं मिला है, उसको भी हम खोज रहे हैं. भारतान जावपा आशिल्ल्या ICC एका दिसाच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळाच्या संवसारीक वस्तावपण सर्तीचे एन्थमाचे आयज उक्तावण जाले. नामनेचे अभिनेतो रणवीर सिंग आनी संगीतकार प्रीतम हांची ही कलाकृती आसा. दिल जश्न बोले हे एन्थम गीत आयज सावन भौशीक जाले. 5 ऑक्टोबरा सावन भारतांत सुरू जावपा आशिल्ले संवसारीक क्रिकेट सर्तीन 10 पंगड वांटेकार जातले. तातूंत 5 आशियाई आनी 5 बिगर आशियाई पंगडांचो आस्पाव आसा. भारताचो पंगड रोहित शर्माच्या फुडारपणान मैदानांत देंवतलो. इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.